का आले गो तुझे आता पुरा टेन्शन वय वय आले विल्सन मुझे इष्टिनीचे काजर जीवित पळेतना आसाने माका काजरच नाका म्हूण दिसता किती झालं काल म्हणे तुटले की ना बा तसे काय ना पण एक एकल्याचे कष्ट पळेतना आसाने नाकास म्हूण बघता आले आमचे जीवित आसानी कांट्या मधले गुलोबा बरे आमच्या जीवितांत आईले कष्ट पुरा सोसन फूड करणं मुकारू सजे पण करचे किती आमच्या पप्पा मामीन आमका पुरा शिकयला पण कष्टांत येऊन शिकवना आम्ही सोसले पुरा बा तांनी सोसचे नाका हे तांचे चिंता पुरो पुरो तू म्हजो भाऊ म्हूण तुझेडे इल्लेशे उलयला रे तुवें उलोवचें अशेंच कितले जाल्यार तूं एक चेडोवणे आमी घरांतले चेडू एक पोटी काजार जावन गेल्यार मागीर तुजे लायन क्लियर मागीर तूं सांग रायने तशें जाय नाका कितें म्हणल्यार रे हांव तुजो भाऊ आमच्या पप्पा मम्मीन आमकां मोगान वाडयला आनी हो मोग आसा न्ही हांव केदींच वेगळा सर जावंक दिवचो ना तूं आसा न्ही गी खासदार जावंक तयार जा तुजो भाऊ आसा न्ही गी तुका खंय गेल्यार सोडून घालचो ना काजार जावंक एक पटी जाय तर सांग सायबीनी तुज्या काजाराक राखून राखून म्हजो अर्दो तकलो खाली जालो आनी हो सगळो तकलो खाली जावचे पयले एक पटी जायत म्हूण तशे खंय म्हणी पोलोवन दवरलाय गी तू एकलो हांव त्या पुरा गजालीन ना बा फेक तू एक छापे चोड आले कोण बरो कोण पाड हांव नेना पण पप्पा मम्मी दाखयला काडे हांव काजार जाता भावानी बहीण किती गजाली मारना सात आम्ही काय ना तुमच्या सुविशांत उलोवन आसली आमी वय वय कुटुंबान मेलचो तो मोगू आवय बापायचो पाठिंबो आनी सांगात वडांचे आनी मारगड्याचे बेसाव आनी शिस्त आमकां कितले धैर्यादी करता म्हूण उलयताल्या तितलेच आमचे तू मस्त जाणटे आनी धैर्यादीक जाल्ले बरी दिसता मू सोसणी काय आसा तरी शिस्तेचो बापूय असल्यार खंयचेय भुरगे धैर्यादीक जाता मम्मी खाले पुता काल गुत्ता साहेब सांग पुता ते पोर पडलेले सैरीक आसा न्ही ते ताका जायत म्हूण सांग मम्मी हांव काजार जाता वय की पुता